गावची चंदारी देवीचं 20वा वर्धापन दिन साजरा जाता। आज आमच्यामध्ये असा आमचे गावचे लोक तसेच आमचे आमदार बाबतीत केदार नाईक, जिल्हा आमचे मेंबर संदीप बांदोडकर, पाच मेंबर आणि आमच्या गावात सगळ्या गावात पालखी उत्सव भोंवतलो आणि सगळे लोक आमच्या वांगडा आसतले पालखीच्या उत्सवात आणि हे आमचे सगळे भुरगे वांगडा आसतले आणि सगळे बरे जातले अशें आमी आसा। आयज शांतादुर्गा पिल्यांचारी हिजो पालखी उत्सव जो आयज सुरू जाला, काल तिचो वर्धापन सुरू जाला हांगा पिल्यान गांवांत साकून। जी पालखी आयज ती पिल्यान हांगा चालू जाल्या, फाल्यां 2 दीस ती आख्ख्या सबंद गांवांत भोंवतली आनी आमचो दनपारां हेचो महाप्रसाद आसतलो। तशेंच हांव सगळ्या गांवच्यांक विनंती करता तिचो पालखी हेचो सगळ्यांचो येवन महानिवेदाचो लाभ घेवचो। आयज आमचो 20 वर्सां जाली वर्धापन दीस सोहळा जाता। पयलीं आमच्या पिल्यान गांवांत कांयच नासलेलें, जेन्ना आमची देवी गांवांत येयली तेन्ना सगळें आमच्या लोकांची भरभराट जाली। आयज आमचो हो उत्सव आसा, आयज आमचो मंडपाचें काम जाल्लेलें अर्देशें आनी आमकां सगळें आमची पालखी आहा ती न्हवून सगळ्या वडांनी भोंवता। पयलीं देवळांतून भायर सरून ती मयकाडे वयल्या वडान वयता, थंयसून मागीर सकयलसून सावळ्या वयता, सावळ्या आयची रात मानशेर रावता आनी आयज मानशेर रावल्या उपरांत फाल्यां सकाळीं 11:30 ते 12 मानशे वचून भायर सरून आमच्या माडांसून मार्रा वयता आनी मार्रासून मागीर ती पालखी आमची साळपेच्या वयल्या रस्त्यानसून परतून देवळान येता आनी देवळान येयल्या उपरांत सगळ्यो सुवासिनी हे करता, आमची दिवजां पेटयता आनी तशेंच दिवजां जाल्या उपरांत आमची मागीर आनीक 5 दीस प्रोग्राम आसता, 3 नाटकां आसा आनी एक ऑर्केस्ट्रा आनी तशी आमची नवरात्रांनी आसता आनी अशें आमचे भरभराट जाल्लें आसा पिल्यान गांव। समस्त पिल्यान गांवच्या लोकांक म्हणजे ग्रामस्थांक हांव शांतादुर्गा जत्रोत्सव जो आसा हेची शुभेच्छा दिता। मागता देवी कडेन की आमच्या गांवाच्या सगळ्या लोकांक बरें आयुश्य आरोग्य यश दिवचें, लाभ दिवचो आनी सगळ्यांचें बरें करचें। आयज संदीप बांदोडकर जिल्हा पंचायत मेंबर आयज पीएन शांतादुर्गा हेचो आयज वर्धापन दीन ह्या निमतान आयज हांगासर पालखी काडलेली आसा। वर्सान वर्स बरे तरेन हांगासर बरो व्हडलो उत्सव जाता। आयज ह्या पिल्यान गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांक हांव देवी कडेन मागता सूख शांती आरोग्य तांकां दिवचें, सदांच तांचो आशिर्वाद आमच्या गांवचेर दवरचो आनी असोच उत्सव वर्सान वर्स बरो करून घेवचो। देव बरें करूं। आयज आमच्या चांदोली देवीचो 20वा वर्धापन दीस आनी आयज आमचो दुसरो दीस जावन आसा। आयज पालखी हांगा मयकाडसून भायर सरून उलवाडो, सावळे, मायण्या डायरेक्ट मानशेर स्थायीक जातली। फाल्यां दुसरो दीस मार्रा आनी साळपेट परत ते आमच्या देवान येतली। 2 दिसाचो पालखी उत्सव। 2 दिसाचो पालखी उत्सव।